हॅलो हॅलो गाईज, गाईज, गुड मॉर्निंग. कशी आसा तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी जाणां बरी बरी आसतली. असतली. तर आता आमी भायर सरल्या कामाक वचपा खातीर हय, आणि टिफिन बी खालो आमी. टी बीन कांय दाखोवना तुमकां. आमी टिफीन बी पॅक केले. आयज आमी बैला व्हरता आसतना टिफिनाक. आमी ब्रेकफास्टाक बिस्कीट खाली. हय. बिस्कीट, च्या आनी शेव. आणि आयज पावस पडटा, सो आमी परत समे घेतले रेनकोट, छत्री. हय, आनी आयच्यान परत स्टार्ट दिसता पावस. हय, सर तर आतां आमी चला तुमकां मेळटा सांजची. हय. हॅलो गाईज, गुड इवनिंग. तर आमी कामाच्यान येयली आनी फ्रेश जाली. दिवो बी लायलो देवाक. आनी आतां आमी म्हणटले खाता सामोसा. आनी आमी खाता पळय सामोसा. आमकां न्ही बसले सामोसा आवडटा. हे केल्ले न्हू, हांवें विकते हाडल्या पळय. अशे थीन आनी क्रिस्पी आसता तसले. सो ते आतां आमी खाता. मस्त. मम्मी बी खाता. आनी आमी कितें करतले कांयच खबर ना. हय. आयज कांय प्लॅन्स ना कितें करपाचो आनी कितें. हय. स्टील पळोवया कितें केल्यार तुमकां आमी दाखयता. आतां आमी मागीर मेळटा तुमकां. आयज जेवणाक हे गायज, तर न्ही आमी समोसा बी ऑलरेडी खालो उदय. हय, आनी चड फ्रेश जाली मातशी कित्याक हय. अदय कामाच्यान आनी रोखडेंच आमी ते समोसा बी खाल्लो इतलेंच. हय, आनी आयज शुक्रार न्हू, सो कांयच अशें वेज आमगेन वेज शुक्रार म्हणटा. सो आमगेर दाळ आनी शीत. हय, ती सुद्दां प्लेन दाळ करते खंय मम्मी, जस्ट विदावट टोमाटो बी. सो मम्मी बी शुक्रारची टमाट बी तशें कांय खायना. आमी दोगां खाता. आमकां तशें लागना. पडलें मिन्स आमकां तर लागना. आमकां लागना, आमकां जायत ना. आमी खाता. चिप्स बी तशें कितें खाता. सो पयलीं बी आमी मातशें हें करतालीं, चामोच बी खायनाशिल्लीं. पूण आतां आमी खाता, आमचे कडेन जायना. आमी कितें ना कितें खातात, चिप्स बी. सो आमी तितले हें करना शुक्रारचे. सो मम्मी एकलीच शुक्रारची करता, आमी दोगांय कांय करिना. सो आतां मम्मी खंय ती प्लेन दाल आनी रायस करता खंय. सो ऑलरेडी कुकर उदयर आयिल्लो, सो फक्त फोण्णे मारपाचें आसा. सो ते तुमकां आमी दाखयतात. दाल बेश्टी, सिंपल बेश्टी, नॉट प्रोफेशनल दाल न्ही. सो तुमी पळयात आनी हय, तुमी पळयात आमच्या वांगडा ती दाल. सो सिंपल दाळ ती, नो टमाट बी. तेजे खातीर मम्मीने ऑलरेडी कितें कितें घातला गे? सांसवा, जिरें आनी मिरच्यो. घाल घाल. शुक्रारचे बी म्हणटा की अशें सामकें बेश्टें. सो आतां हें सगळें मिक्स करपाचें. प्रोफेशनल दाळ न्हू ही, जस्ट सिंपल तडका दिल्लेली दाळ ही. पयलींच दाळ शिजोवन घेतलेली. आनी आमचें शीत बी रेडी आसा कुकराचो. एक्चुअली जाल्यार भूक बी नाशिल्ली, जाल्यार जेवपाच नाशिल्लो आमी. बट बिकॉज ऑफ आमकां भूक लागल्या, सो आमी दाळ शीत खाता. आमकां आवडना दाळ शीत बी, मात सुद्दां आवडना आमकां. स्टील हितून कितून हें करूं मिक्स. सो एका आतां बरो कोथंबीरची पावडर बी घालना न्हू. सो प्लेन दाळ खबर ना कितें टेस्ट येतलो म्हणून हेचो. आनी हळदी पावडर घालप. मीठ आनी हळदी घालपाची उरल्या हितून. हळदी घे. असली दाळ भूक लागता तेन्ना चलता ती आमकां. फाल्यां कितें तरी नॉन व्हेज जाता, पळोवया फाल्यां.
पेटली सुमार हळदी घेतल्या. कासाकूच उरली ब हळदी. तशी आपोआप येतली सो हितून घालून दरवाजा घालता असं. तरी हांव अशें ट्राय करतलें. जालें मागीर पापड जालें भाजून दिया तोंडाक. पापड हांव भाजून घेता तेलान. लोकण्यान घातलें म्हाका तेलाक. सो ही दाळ जाता म्हणल्यार हांव तेलान पापड भाजून घेता. वेजे अर्द नाल्यार बेश्टे जेवपाक. 4 जाय, तेका 2 म्हाका 2. 4 पापड जाय. दाळ जाता म्हणल्यार हांगासर हांव पापड घेवन जाता. आमकां ते सुके बी आवडटा बट आयज म्हाका बेश्टी दाळ आसा म्हणून तेलान तळिल्ले जाय. सो 4 तेका 2 म्हाका 2. मम्मी सुको घेता खंय आपले. तेल तापलें काय ना आतां दवरलेलें गरम करपाक. फाल्यां इंट्रस्टींग अशें नॉन वेज कितें करपा जाय पोवूं जाय. बिरयानी ऑर चिकन कितें खबर ना पूण करपा जाय कितें ना कितें बरें. बेजार येयलो कितके दीस जाले वेजूच जेवता आमी. ब्रेस्तार, शुक्रार आनी बुधवाराक कितें खाल्लें याद ना. सो हें जालो. एक पापड घालता. तेलूच तापोनाशिल्लें दिसता. म्हाका ते तीख पापड आसता पळय ते आवडटा. हे तीख ना. खबर ना कसले ते मम्मीन हाडलेले. परतत ना. मागीर श्रावण स्टार्ट जाता की असलेंच जेवलें जाल्यार आमी श्रावण पावली. तुका सुकोवप आसतलें गे. फोन कर गॅस. 4 पापड आतां पळय तेल बरें जालें. 4 पापड भाजून काडटा आनी देन दाळ बी तेवटेन खतखत्ता. कॅमेरा पास कितें करून जायना. तुज्या वांगडाच गो. हळदुवें तेल तेणी हें भाजलें शाबुदाण्याचें तें आमी तें केल्लें तेन्ना एक दीस दाखयलें पळय तसलें. तेच तेलान गॅस बारीक कर. गॅस बारीक कर. दाळी जावपाक दाळ बी खतखतली जावपाक पावली दिसता. जाली गे न्हू ही. आनी पापडाची मजा पळयात. यू कॅन सी तो पापड. गॅस बंद करनाका पापड सामको काळो जालो. आतां तेका उडोवपाक पडटलो. 3 पापड हांवें बरें भाजून काडले आनी लास्ट पापड हे पळय मस्त जाला न्हू. तेका उडोवपाचो आनी आतां आमी जेवतली. तर काय आमगेलें न्ही हय जालें तें दाळ शीत आनी पापड भाजून जाले आनी आतां आमी जेवता. बिकॉज टायम टू हॅव डिनर आमगेलें. बिकॉज आमकां खूब भूक लागल्या. हरशीं वेज आमकां तशें व्हडल्या बट भूक लागल्या म्हणटकीर दाळ शीत सुद्दां खावपा पडटा. सो आतां आमी ते जेवता. खाता. हय मागीर मेळटा. तर न्हू आमी जेवली आनी सदांच आमचे जो लास्ट आमी टेक घेता पळय तेन्ना सदांच 11 जाता. सो आतां आमगे सदां 11 न्हिदपाचो टायम चडसो. 11क 5 मिनटां उरल्या. हय आनी आमी जेवली अशें तशें करून पापड घेवन मातसो. पापड दाळ आनी शीत इतकेंच. आनी आतां आमी न्हिदतली आनी फाल्यां आमी शुअर मिन्स आमकां न्हू अशें नुस्तें जाय येतना अशें ना बट तितून आमकां चिकन आमकां चड आवडटा. सो फाल्यां आमी प्लॅन केला शेनवार न्हू आनी फाल्यां ईद
आमकां ईद लागना. आमकां ईद लागना बट still आमी चिकन कितें करतले फर्स्ट टायम बिरयानी बिरयानी करपाचें करतले बट मागीर हांवें पळोवया. प्लॅन कॅन्सल केलो आनी मागीर पळोवया प्लॅन कॅन्सल करून फाल्यां सकाळीं हांव बिरयानी करूं शकता. सो कितें ना कितें चिकनाचे आयटम हे आमी करतलीच आनी कितेंय केलें जाल्यार त्या ब्लॉगान आमी शूट करतली. आनी मेन म्हणल्यार आयचो आमचो न्हू सामको मिनी व्लॉग कसो सो आमी कांय चड 8 shoot मिनटाचो करुना. तसो जाला एडीट करून इतको आनी चड कांय शूट करुना. सो इल्लो जाला सो तो मिनी व्लॉग आमचो तुमी एन्जॉय करा. आनी till then, take care, bye-bye. टेक केअर. आनी इफ जर तुमकां आमचे व्लॉग आवडटा जाल्यार प्लीज लायक शेअर आनी सबस्क्राईब करा. आतां Bye-bye. खातीर बाय बाय. आतां आमी मेळुया आमच्या फाल्यांच्या व्लॉगान.